सगळी विराम मिसाचे सुरवातेक आमी गायन गावया. A22 परमेश्वर राजोड चलयता पान 11 A22 पेज 11. परमेश्वर राजोड चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजोड चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. उजोडान उजळ सोर्गीचो आमचो देव आमचे पाकयता. सोमेस्ता लागीं आपयता आपणाची मोदीचो वयता. उजोडान उजळ सोर्गीचो आमचो देव आमचेर पाकयता. सोमेस्ता लागीं आपयता आपणाची मोदीचो वयता. परमेश्वर राजोड चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजोड चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. टेरन्स पेरेरा हो आमचो भाव संपल्यार आयज 3 वर्सां परतात. देवान ताका सुर्गीचें सूख दिव म्हूण ह्या मिसा भेटेंत मागुया. तेच परीन ताच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आमी आवडुया. आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता आंतोन पेरेरा देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचे आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. आयज 75वो 75th बर्थडे संभ्रमता बाजील फुटता तो. देवाक दिनवासुया ह्या भावाच्या जिविता पासत आनी ताका आनी ताच्या कुटुंबाक आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज 29वी जानेवारीची 29 जानेवारी सायबीणमाय तालिगांवच्या गांवांत ह्या कुटुंबाक भेट कोत्ता. दोंद्रेन जेराल डिसोजा, कार्दोज वाडो जोसफीन क्रूज, केरान सुरज जॉर्ज, व्हडलें बाट टू जुजे मारिया दी आल्मेदा, मुलातीन लिबेराता दियश. सायबीणमायचे मजतीन ह्या कुटुंबाचे देवाचो शुभ आशिर्वाद पडूंक ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवे आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरे सगल्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, प्रिसा काकूतको, प्रिसा काकूतको, प्रिसा काकूतको, प्रिसा काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे विचित्र पूर जतनायेन भाग्योन जुजेक तुज्या पुताचे भाग्योंत आवयचो पती जावंक तुवें वेंचून काडलोय. ह्या आमच्या सुर्गींच्या राखण्यांचे विणवणेन आनी मजतीन आमची कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जिवूं आनी कुटुंबाचे वडील आपणाच्या आदीन आसतल्यांक जतनायेन आनी मोयपासान सांबाळूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सवें
आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक 아멘. हेब्रेवांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाडूंक दिसपोटी मंदिरान आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकनात तसल्यो भेटोन्यो परतून परतून समर्पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योन केलो आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव तांच्या पांयां तोडाक घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच एकाच योजना वरवीं नितोल केल्यांत तांकां सासनाक ताणें संपून केली. आनी हाचे विशीं पवित्र आत्मोय तांकां गोवाय दिता. पयलीं तो म्हणटा, त्या दिसा उपरांत हांव तांचे कडेन करार करतलो तो असलो. म्हणटा सर्वेस्पोर, तांच्या काळजांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या मनांत ते रिगयतलो. उपरांत तो म्हणटा, तांच्या पातकांचो आनी कोट्या कोन्यांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. पातकांचें भोगसणें मेळ्ळें म्हणटच तांचे खातीर आनीक भेटोवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब. मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. पोतून म्हणुया. मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. म्हज्या सोम्यांक सर्वेस्पराचें उतोरें. म्हज्या उजव्या हाता बस. तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तोडाक घालता. जबाब. मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. सियोना तावन सर्वेस्पोर राज पदवेची बेटकाती तुज्या हातांत दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलय. जबाब. मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. जल्मा तावन तूं राजा. पवित्रतायेन पोरजरीत. फांट्या आदीं दोवा वरी तुका हांवें जल्म दिला. जबाब. मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. सर्वेस्पोरांत सोपूत दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. जबाब. मेल्कीसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia. 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 बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी. जाका तो मेळटा तो सासनाक तोखता. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो. तुमचे सगळ्यांचो मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सासनाच्या जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सोशी एकटवलो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक धोडेर उदकाचे देगे पर्यंत रावलो. ताणें तांकां साबार शिकोवण्यो वपारीन दिल्यो आनी शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वंपी वंपूंक गेलो आनी वंपतना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. दुसरें जबरशी माती नासली तसलें कडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची कोलाय ना जावन तें बेगीनच किल्ललें, पूण वत येतोच करपलें आनी मूळ ना जावन चुकलें. दुसरें कांट्यां मदें पडलें. कांटें वाडलें आनी तांणी तें दामून दवरलें आनी पीक जालें ना.
आनी हेर बी बरें जमनीर पडलें. तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसतल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर ताच्या सांगाता आसलेल्यांनी त्या वेपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट वडकूंक तुमकां दिलोलें आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयता पळयता तांकां कांयच दिसना जावंक, आनी आयकोता आयकोता तांकां कांयच समजना जावंक, नाजाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोगसणें मेळत देखून सगळें वेपाऱ्यांनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी नकडोत तर सगळ्यो हेर वेपारी कश्यो जाणो जातल्यात. वंपी वंपता तें उतर, जी कोण उतर वंपलोले वाटेर आसात तीं हीं. ताणें तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी ताच्या काळजांत वंपलोलें उतर काडटा. तेच परी कडपी जमनीर वंपलोलें बी घेतात तीं हीं. उतर आयकतच रोखडीच कुशालकायेन तें मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी चड वगत तीं तगोनात. उपरांत उतराक लागून कास तो दुमाळो येना फुडें तांचो बावात रोखडोच हालता. आनी कांट्यां मदें वंपलोलें बी घेतात तसलीं आनीक आसात. तीं उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेरां वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर वंपलोलें बी घेतात तीं उतर आयकतात, तें मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबीन आयज जेजू वंप्याची वंपार सांगता आनी स्पश्टपणी तिची समजण दिता. भोव थोड्यान जेजू सोंपेपणी सगळ्या वेपारीचे सजमणी तेन्ना दिता, पूण हिंगा वेपारूय सांगल्या आनी इस्कुटावून समजणी दिल्या. प्रितीच्या बाबीन हांव नियाळटालो, चडशे आमगे नियाळ ते जमनीचे जाताय आनी बियांचे जाता. हांव कसलें बी काय, मुगे काळीज मुगे जिवीत कसली जमीन काय, पूण आयज हांव वंप्याचेर करूं सोदता. आनी म्हाका जाल्यार ह्या वंप्याचें जायतें इस्तिमासांव दिसता, कित्याक पासेंस घेवन तो बी रोवूंक शेतांत येता. आनी ही वर्सां वडीची चाळ, इट्स अ एन्युअल प्रॅक्टीस, एवरी इयर प्रॅक्टीस. कित्याक बी सदां वर्सां वर्सां रोवंकूच जाय न्हू, शेत सदां रोवंकूच जाय, सो बी घालूंकूच जाय, तो येता. आनी आमच्या कोंकणीन लोकूत आमी काय बरें म्हणटा, बी घालप, कित्याक बी आमी अशें करून घालताय, न्हय उडयनात. तेणें मुद्दम वंप्यान मुद्दम बी रस्त्यार उडयलें ना, मुद्दम खांट्यांत उडयलें ना, मुद्दम खडपांचेर उडयलें ना. ताणें शेतांत घायलां. शेतांत घडये मोदें कांटे आसात, शेतांत घडये मोदें खडप आसा, आनी शेताच्या देगेर पावता तेदोना तें रस्त्यांचेर पडन. पूण तेगे पर्पज ताणें शेतांत घायलां. हें पोटाय न्हू एक दोन. प्रितीच्या बाबडीनो, देवान संवसारांक देवाचें उतर दिलां. ती कॅटेगरी मनशां, ती वाट जावं, ती खडप जावं, ते कांटे, हे कॅटेगरी मनशां ती जी सदां सांडलो आहाय. ताका लागून तो वेपार इजायस प्रवाचें बाकीच सांगता, पळयोवन पळयोवन तांकां दिसचें ना, आयकोन आयकोन तांकां समजें, कित्याक ती जिवीत केशी बदलपानाय. आनी तेम तरी जिवीत बदललें व्हड मिलाग्र. देवा लोकूत आश्चर्य जाता. गॉड वील बी सरप्रायज. अरे हें जिवीत बदललें, ती केन्नाय जिवीत बदलपानाय, तेंगें जिवीत जालें. पूण म्हत्वाचें म्हळ्यार हो वंपी सदां येता, कित्याक पीक जाताच, मेळटा पीक. घोडे जाय ती आयकोना देखून थोडें पीक मेळटा. आयज समाजांत पळयात, देव आजून पर्यंत आपलो मोग दित न्हू, देव आजून पर्यंत काकलो दित न्हू, देव आजून पर्यंत पवित्र सभा जिवीत दवरल न्हू, भावार्थ दिल न्हू, धर्म दिल न्हू तुमकां, जाल्यार कितें आमचें कितें? आमी देवा वाटेन आहाय, देवा फुडकोन आहाय, वो देवा फाटकोन आहाय. देव तूं आमकां नाका, तूं कितेंय दी आमकां नाका म्हूण. मेळटा न्हू पवित्र सभे वरवीं,
आमकां उतर तिगे मुण्यार पण उतर न्हू साक्रामेंत मेळटाय देवा बरें परतली वो देवातान अदीक पयस गेली सायबीण माय न्हू ती वोंपीण जी सगल्याक दिसती पडटा जायत्या जाग्यांचे दिसती पडटा तेगे तरी एपरेशन चयल्या जायत्यान तिनूच कडेन मानून घेतलें जाल्यार सारकें फॉर्मल एप्रुवल दिलें जायत पूण जायत कडेन ती दिसती पडल्या कितलीं आयकतात कितलीं देवाशी येयलीं अदीक अदीक पयस गेलीं वोंपी वोंपता म्हाका जाल्यार हे वोपारीचो टायटल जावंक जाय आसलो बऱ्या वोंप्याची वोपार कित्याक देव तो बरो वोंपी देव जाणा जायतीं फाट कोतलीं जायतीं कोटसोतलीं पूण तरी आसतना त्या थोड्यांक लागून तो आपणागे उतर दिताच आपणागे सगळें बरें पवित्रपण भाग्यवंतपण दिताच जायत पाड पाद्री म्हणटाय तुमी आनी कित्याक सरमांव सांगताय रे सायबा इतू सरमांव कित्याक सांगताय कोण आयकोताय चडशीं आयकनाय कोण आयकोत म्हणून जायना चडशीं आयकनाय मॅनी मायट नॉट लिसन बट फ्यू लिसन फ्यू चेंज देर लायफ मुगे जाबा असो आयकाय ना आयकनाकाय आयकाय ना आयकनाकाय आयकना जाल्यार तुमगे निसणटण आयकताय जाल्यार तुमची सोडवण आनी जीं कोण आयकताय तांकां लागून आमी प्रवचन कोता कितें सांगपा आहा तें सांगता वॉट वी नीड टू टेल वी टेल बिकॉज पीपल लिसन जीं कोण आयकतात तीं स्वर्गार पावतलीं आनी जीं कोण आयकनाय तीं गेलीं सासनांचें निसणटण जावन आसा इफेर भेटून गायन गावया आमचे दोन हात उबारून C1 पान 28 C1 पेज 28 आमचे दोन हात उबारून सर्वेश्वरा भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वावरू बोळोया आमचे गाडी जुबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको आमचो मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत तुज्या पुताची जतन घेवच्या भाग्योन झुजेक तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलोय ताचो उगडास काडून ही वाकाणणेची बोली आमी तुका समर्पितांव आनी आमच्या वावरांत ताची मोजत आमकां मेळू म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काळ्यांनी सोदता आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन जुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती कोत्ता तुका वाखाणटावन तुजी किर्ती परगडटा ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशान शाण्यात चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्मे वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परीन सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय जेजू उदेशीन देवदूत आनी सुर्गींचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान फुलसोरी तुका चोयसो सर्वेस्वराचे नावी येदा ताका चोय ओ सोर्गी तुका चोयसो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रोगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करून देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतल्या आमास मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा कार्दियाल फिलिपनेरी फेरा आमच्या आसबिस्मा सिमिया आमच्या औशल्यार बिस्मान सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा तेरेन्साची काकूत को ताका संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय जसो पयसना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावन पुनर्जिवंतपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबडींची काकूत कर तांकां तुजे इश्टकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक
आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक, आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वर्षान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय, आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शील संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें जेमतें येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका फावो न्हय सोम्या, जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D26 पान 61, D26 पेज 61. म्हाका फावो न्हय सोम्या,
प्रार्थुया बापा स्वर्गा संवसाराच्या दुनिया तुजो पूत संवसारांत आयलो तेन्ना बागेवन झुजेन आपले प्रमाणीक आनी कालते सेवेन सोडवणीच्या कामान तुजे येवजणेक पाळो दिलो. ताचे देखीन आनी मजतीन आनी ह्या जिवीत दितल्या संस्काराच्या बळान आमचें जिवीत सदांच प्रमाणीक आनी पवित्र जावन सोडवणीच्या कामांत उर्बेन आमी वांटो घेवूं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. Per Jesús,